उसगांव धाटवाड्यार MRFचो नवो एक्सटेन्शन प्लांट येता। थंयच्या लोकांक प्लांट नाका। ते वाठारांत प्रदूषण जायत म्हूण तांकां भंय। प्लांट नाका म्हूण ग्रामसभेत थाराव पास जाला तरी सरपंचान आपूण जावन खंय ह्या प्लांटाक NOC दिल्या। ह्या प्लांटात थंयच्या तरणाट्यांक काम दिवना म्हूण लोक बेजार। MRF म्हणटा सगळें कायदेशीर। हांगासर आमी जमलेले ते धाटवाडा वाड्यावयले भुरगे सगळे जमलेले आहात। आमच्या गांवांत हो MRF कंपनी जी आसा तेच्या विरोधात आमी हांगासर फुडें सरलेले आहा। आमकां MRF कंपनी चारूय वाटेन कवर केल्ल्या। फुडल्या वाटेन एक प्लांट आसा, दुसरो प्लांट तेंच्या आमच्या गांवच्या रायट सायडीक आसा। आतां आनी एक प्लांट मोठो हें करता, म्हणजे चारूय वाटेन आमकां कवर केल्या आनी जे MRFाचें टोटल पोल्युशन आहा तें आमी सफर जाता। सेकंडली आतां हो आनी एक न्यू प्लांट हें करता लेफ्ट सायडीक, म्हणजे जो मेन प्लांट आसा पळय तेका आनी एक्सटेन्शन करता। तर तेका लागून तेंच्यांनी जवळ जवळ 200-300 माडाची कत्तल केली। ह्या माडाची कत्तल जावची न्हू म्हणून ग्रामसभेत ठराव जाल्लो एक्चुली, आनी ग्रामसभेन निश्चित हें जाल्लो, ताका विरोध जाल्लो। तरी सुद्दां तेंच्यांनी आमच्या विरोधाक हें करतना सुद्दां विरोध आसून सुद्दां माड मारले, सगळे माड मारले तेंच्यांनी। तो न्यू प्लांट ते करून सुद्दां तेजो आमी निशेध करता आनी तेज्या विरुद्ध सगळो गांव एकवटून उबो रावल्लो आसा। प्रदूषण वाडटलें तेका लागून आमी आतां हें केलां, कित्याक खंय तरी मनशाची सहनशक्ती आसता। प्लांट आमकां चालू जाता म्हणून कळ्ळो तेन्ना आमी पयल्यान पयलीं पंचायतीन ग्रामसभेक हो ठराव मांडलो की हो प्लांट हांगा असो जावपाची शक्यता आसा आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान ताका परमिशन दिल्लें आसा। तेन्ना हो जावचो न्हू म्हणून आमी पंचायतीन पयलीं नोव्हेंबरान रेजोल्युशन पास केलें की बाबा हो प्लांट जावचो न्हू म्हणून टायम पडले जाल्यार तेंच्यांनी समज चालू सुद्दां केलो जाल्यार तुमी पंचायत फंडांतून एडवोकेट सुद्दां काडचो आनी ह्या प्लांटाक आहा तो अपोज करचो। परत आमी पंचायत सरपंच आनी सगळ्यांनी मेळोन तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लें आसा। एरियाचे गोंयचे अमके लोक ह्या 2 वर्साक जावं हे आसा तो पर्यंत आमी इतके लोकांक घेतले, हे तेंच्यांनी आमकां पयलीं सांगचें। मॅनेजमेंटान सपोज सांगलें तुमकां की आमी तुमचे एक 50 भुरगे घेता, आमकां हो काम चालू करपाक दिया, तुमी दितले काय ना? आमकां हो प्लांट पळय एक्सपान्ड प्लांट आसा पळय न्हू तो आमकां नाका। हेच्या धाटवाड्या वयल्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक जावत ना, प्लस ह्या धाटवाड्या वयल्या लोकांक हे फॅक्टरीचो कांयच फायदो ना। तुमचो गुजगोंचो सोडूनच घाल, गोंयचो मेळून कितलो स्टाफ आहा तो सरकारान तुमकां म्हायती आमी सांगूंक शकना। कुडचड्यार BJPचो उमेदवार निलेश काब्रालाची गोटमरळ शेल्ड्या कॉर्नर मिटींग जाली। निलेशान माथ्यार तोपी घालून भोंवतले आपवाल्यांचेर बरेच तोमणे मारले। कुडचडे शार मॉडर्न सिटी करपाचो प्लान निलेशान उलोवन दाखयला। म्हणजे लोकांक दिशाभूल करपाक हे टोपयो घालून लोकांक टोपयो घालपाक हांगा येल्ले आसा आनी हांव इतलें सांगता की तुमी बळी पडनाका। दुसरे सांगता आमी आमची मायभास सांबाळपाक जाय। मायभास सांगपाक हांकां गरज ना, आमी मायभास आमी सांबाळटा। आपणाचे भुरग्यांक खंय तरी इंग्लीश मिडियमाक घालता आनी खंय तरी दुसरे अमेरिका धाडटा आनी हांगा येवन लोकांक सांगता ह्यो गोष्टी सांगपाक ना। डेमोक्रेसी, वी आर इन अ डेमोक्रेसी, वी हॅव टू डिसायड वॉट वी वॉन्ट। द गव्हर्नमेंट ऑफ द डे हॅज टू डिसायड वॉट द पीपल वॉन्ट। आनी तेन्ना खंय तरी हे लोकां खातीर हे डिसिजन गव्हर्नमेंटान म्हाका दिसता सारकें डिसिजन घेतलेलें आसा की लोकांक जे लोकांक जाय लोकांक करूं, आमी डिक्टेट करूं शकना। हे मागीर जालें मागीर परतून पोर्चुगीज राजा म्हटले हांगा हुकुमशाही जातली ना, हे करपाक जायना, तुमी हांगाच आसा। हे डेमोक्रेसी आमकां जाय जाल्यार हे लोकशान दवरपाक जाय। तिसरें आनी आतां मुद्दो चालू जाला खंय तरी धर्म। आज 5 वर्सां म्हाका दिसता तुमी सूख शांतीन रावल्ले आसा, खंय झगडी ना, खंय कांयच ना। मे बी चोरयो जाल्यो आसल्यो, हांव ना म्हणना, तेकाय आमी उपाय काडटा। हांवें 65 कॅमेरा बसयल्या, फुडल्या टर्मा म्हाका आनी 150 कॅमेरा बसोवपाक जाय हांगा वाड्यार। हे सगळे लक्ष दवरपाक जाय, एक मॉडर्न सिटी करपाक जाय। हे मॉडर्न सिटी जर करपाक जाय हे आमच्या हातीन ना, हे म्हज्या हातीन आसा करपाक, आनी करपाक तुमी हे निवडून दिवपाक पडटलो। काँग्रेस पक्षान जांकां उमेदवारी दिल्या तातूंतले 4 जाण माजी चीफ मिनिस्टर आसा। रवी नाईक, प्रताप सिंग राणे, दिगंबर कामत आनी चवथो जुईदीन फाले। बाबूश मंचरात ताचें राजकारण कितें हें आमकां सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक आमी तें पळयलां।
मोगो पक्ष सुदीन ढवळीकरांच्या दाव्याक बांधला ही गजाल फट. मोगोचे अस्तित्व राखून दवरला ढवळीकार भावांनी म्हूण दिवचलचो मोगोचो उमेदवार नरेश सावळ उलयलो. मुळगांवचो सरपंच संतोष सराफ मोगोत गेला. सराफा बरोबर ताचे कार्यकर्ते आशिल्ले. आणि आयज मुळगांवचो प्रथम नागरिक सरपंच या मोगो पक्षांत प्रवेश करता. समज असा की मोगो पक्ष म्हणटा तो ढवळीकरांच्या दावणीक मानलेलो पक्ष अशें म्हणटात. पूण एक गोष्ट लक्षात दवरा, भाऊ साहेबाच्या नंतर किंवा हो पक्ष जो आसा पळय तो आमदार तयार करपी असो पक्ष अशें म्हणटाले. 120 आमदार मोगो पक्षान दिले, पूण खंयचोच आमदार हो मोगो पक्ष टिकोवन धरपाक किंवा फुडें व्हरपाक रावलो ना. फक्त दोगूच जाण ढवळीकर बंधू रावले आनी त्यांच्या बरोबर लव मामलेदार रावलो आणि त्यांची ही सगळी कमिटी रावली. मोगो पक्ष म्हणजे दिवचलचो बाले किल्लो. काही लोक म्हणतात 2 फावटी निवडून येतकच बाले किल्लो म्हणपाक शकना. सुरवाती पासून हांगासर मोगो पक्ष रुजयल्लो आसा आणि वाडयल्लो आसा. आम्ही संघ चलयले मनीस RSS तेतूंतल्यान आमचो BJPन प्रवेश जालो, पूण केन्नाच आमची कदर केली गेली ना. जे ज्येष्ठ कार्यकर्ते म्हणून तेच नाव मेळत. आज हांव सरपंच म्हणून या गांवचो जवळजवळ 3 वर्सां आणि पंचायत मेंबर 2 वर्सां 5 वर्सां पंचायतीन काम करता. पूण एक दीस सुद्धा हे सरकार केन्ना आमकां घेवन बसले ना. ताका लागून म्हाका निर्णय घेवचो पडलो. कित्याक तुम्ही सुद्धा सगळ्यांनी पळयलें आसतलें आमी BJPचे काम केले गांवांत वावुरतना. तो आपलो निर्णय घेवपाक सदैव, कित्याक म्हाका निवडून हाडलेलो आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी. हांवें पार्टीच्या खुस्तार सरपंच जालो कित्याक पार्टीन म्हाका निवडून हाडूंक ना. ताका लागून हांव सगळ्यांक विचारून म्हाजें डिसिजन घेतलेलें आसा. फातोडेर वास्को ड्रायव्हर हिलार एका घराक उजो लागला ते घर हिलेरियो डिसोजाचे. रान्नी घाल्लो उजो भोंवतणी कीट पडून घरभर पातळ्ळो आणि सगळे घर उज्यात काबार जाले. घरकार सांगता ते कोतान साधारण 50,000 लुकसाण जाला. ताप लायले की ड्रायव्हर इलाक ते घरांतल्यान धुंवर येता धुंवर येता म्हणून हांवें इमिजिएट टर्न आउट केलो. येवन पळय जाल्यार तेजे भितरली हांणी ते कितें हें सोंडा बिंड स्टॉक केली आसली उज्याक, ताका उजो लागलो आनी वयली तेजी पाटी बिटी सगळ्यो गेल्यो. एज पर ओनर स्टेटमेंट म्हाका ताणें सांगला 50,000 लॉस गो. घेऊ एक ब्रेक.